मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी थोडे फाटी अशें समजून कणखणयता, थोडी आमचे कडेन शॅर करतात. पळया, एक बरी मनीस ती शॅर करता. ती म्हणटा, म्हजो घरकार इतलो बरो मनीस, इतले पयशे तो धाडटा आनी कितले आमकां धाडटा म्हणना, आमी चिंतिल्लें तो आमकां दिता आनी आमी ताचे कडेन विचारलें कांय ना म्हणना. बरो नितीचो मनीस, बरें काम करता, कश्टी मनीस, वेळपाड करिना आनी जोडुलें पुरो आमकां धाडटा तो आनी ताका ताचें म्हणलें चड चड बरेंपण आमकां पुरो दिता तो आनी खालें सड्डी विचारचें म्हणना, येशूर सांगल्यार पुरो तें पुरो आमकां तो दिनातलें कांयच ना, दिता, भारी मोगान पळयता. पूण इतलें पुराय केल्यार, इतलें पुरो ताणें दुडू आमकां धाडल्यार, इतल्यो जाय जाल्यो वस्तू दिल्यार, इतलें भांगर शिंगार दिल्यार, इतलें आमकां भोवंक खंय जालो वचूं आपणयल्यार, पूण ताचे लागीं एक आमकां बगता, तो नीज मोग आमकां जाय जाल्लो मोग ना म्हणटा. देखून तिका केदाळाय एलर्जी, ह्या हातांत बावल्यांत आनी परत दोनी सायडीन एलर्जी, पोटा कडेन एलर्जी, एका ताडाची तिका एलर्जी, एक तराची एलर्जी. ती कितल्या दाक्तरांचे वखद जालें, वखद खावन खावन पुरो जावन ती हांगा आयल्या, मस्त एलर्जी. कित्याक कारण सोदून काडलें आमी, कित्याक म्हळ्यार न्हवरो जाय जाल्लें पुरो दिसता, जाय जाल्लें पुरो दिता, पूण ताचे कडेन थोडे फावटी जाय जाल्ली, एका जाय जाता आनी ताचे कडेन ती सोंसणीकाय ना. एका दिवचें तरी हिणें आशेवची सोंसणीकाय ना, ल्हान ल्हान संगतीक चिडचें, राग आनी ताचे कडेन तें मोग तिका मेळना म्हणटा, मोग ना म्हणटा, सोंसणीकाय ना म्हणटा. आनी तशेंच ती म्हणटा, म्हज्या न्हवऱ्या लागीं म्हाका जाय जाल्लो संतोश तो दिना म्हणून. संतोश तो न्ही संतोश जाय जाल्लो ना, ती शांत समाधान ना. एक कडेन हांव शांती ना ताजें, म्हजी शांती पाड करता, कारण सांगून सोडटात, एक घडी सोंसणीक ना, म्हजी शांती सगळी एका दिसा पाड जाता. देखून तो मोग आशिल्लो मोग, तो मोग, ती शांती, तो संतोश, ती सोंसणीकाय, तो म्हजे लागीं फातये न्ही. हें दिसनातल्या वेळार म्हाका मस्त दुखता म्हूण सांगता, रडटा ती. आतां कावन्सिलींग जाल्ल्या उपरांत तिची एलर्जी मस्त बरी जाली आनी दोनी सायडीन जाल्ली एलर्जी. आनी एका भयणीक अशेंच संगतीनी तिच्या पांयांक गाय जालो, गुणूच जायनातलो, कितल्या दाक्तरांनी गुण म्हणना. एक ल्हान पड आयिल्लो, तिणें किमचिलो, त्यो इतलो व्हडलो गाय पांयाक. दाक्तर गुण करून देदेच पर जाल्यार कितली मुखार पांय कातरतात की म्हणून. मागीर पळयतना अशेंच न्हवरो आपूर बायसो सोबीत, तो भारी सुंदर, सोबीत सुंदर आनी बरो मनीस, सगळ्यांक जाय जाल्लो तो. पूण एका जाय जाल्लें समाधान, एका जाय जाल्लो संतोश आनी एका जाय जाल्ली, एका जाय जाल्लें तो मोग, एका मोग जाय जाल्ली सोंसणीकाय, एका जाय जाल्ली फातयेनी, ती शांती, तें सोंसून वचचें तिके, तें ताचे लागीं ना. मागीर तो इतलो तालेंतांत येदो व्हडलो पुरो MC करता आनी कालें करता, इंग्लिशांत भारी हुशार, सगळी देणी आसत, कलीन देणी, कलीं गिफ्ट, कलींग गिफ्ट, उलोवचें देणें, सिंग करचें देणें, हांसोवचें देणें, सगळा. पूण हें ना. देखून तिका पांय केदो गाय जाला आनी ती खोल गुणूच जायना. आनी आतां तिका डायट आनी आमी दिलां, ती बरी गूण जावन येता. कांय वखदान दाक्तरान दिलें तेंच वखद पयल्याचेंच, उणें इल्लेशें गुळयो आनी चड नाका म्हळ्यात आमी, इल्लेशें मुलां म्हणल्यार आमी गूण जावन येता आनी खायले व्हडल्यो व्हडल्यो गुळयो म्हूण. पुरो गूण जावन आयला. दाक्तर म्हणटा की एक 80% गूण जाला म्हूण. एक 6 म्हयने ती व्हडली त्या सरस्परा देवा गुत्त. देखून तशेंच हांवें पळयलें मोगाच्यान. एक पोती, ताका कठीण पाड दूख, बसोंक जायना सड्ड वेळ. इतलो बरो आसलो, इतलो टॅलंट, आतां इतलो टॅलंट, इतलो हुशार, इतलो गिफ्टां कलीन देणी ताचे लागीं, कलीन टॅलंट, कलीन देणी आनी कलीन बरो मनीस. कितें ताणें सगळें ताणें दिलां. ताचे पतीन हुशार, तो सांगता, तोय हुशार, ताचे पतीन इतली टॅलंटड, इतली गिफ्ट आसा तिका. म्हण कोलें रांदचें देणें, कितें सांगलें तें करून दिता, कालें सांगलें करून दिता. पूण तिच्या लागीं मोग ना, असो मोग ना म्हणटा. तो हांवें आशिल्लो मोग ती म्हाका दिना, ती आशिल्लो सांगात म्हाका दिना, तो आशिल्लो संतोश म्हाका दिना, ती आशिल्लें समाधान म्हाका दिना, शांती दिना, ती आशिल्ली सोंसणीकाय ना. थोडे फावटी कालें सांगता म्हाका फावटी तकली उसांबळ जाता. तो दुबाव, तें हें पुरा,
ती तिके सुस्ती काय न ती केचीन थोड्या दुबाव किती आहा म्हणून तिके रावण पळ्या म्हणून सांगचे सांगून उता वयर पंदा करून जालें हांव मस्त कश्टात म्हणटा तो देखून आनी एकलो मनीस येयल्लो ताचे पोतीन रांदच्यांत आनी डांस करच्यांत आनी पुरो हुशार वाड्यांत मिटींगांनी करच्यांत कॉलेज सुदारचेच्यांत मरणाच्या मिसाक गेल्यार कोणी एमसी आनी परत जायचें म्हणना तिकडे जे सांगलें जाल्यार मागणी शिकयली ओ कितलें बरें फंक्शन कल आसल्यार तिचें आसान तें खंय म्हणून कितलें टॅलंटेड म्हणना घरा रांदचें पळोवचें घर नितळ दवरचें हर ती टॅलंटेड पूण म्हाका आशिल्लो मोग ताचे कडेन मेळना ताच्या हांवें आशिल्लें समाधान ताचे कडेन मेळना हांवें आशिल्लो संतोश तो ताच्या लागीं मेळना एक घडी संतोशान आलो जाल्यार ताका येवन बॉम्ब घालोत तूं खोलें मुळें व्हडलें उतार म्हळें म्हाका थोडे तकली गुल्ल्या बरी जाता उठोवन सगळें रावचें हांवें वचून म्हज्या इश्टा कडेन वचून उलोवन येवचें नातल्यार वचून सक्रामेंताचें आराधन करण्याचें म्हणटा तो बावडो ओलो सोबीत ओलो थालेंत लक्षणाचो मनीस सक्सेसफूल मॅन इतलें गोळोवन आनी पुरा पयशे आनी पुरो दुडवा मग समाधान ना म्हणटा तो इतली बरी मनीस आसा तो बरी मनीस बरी व्यक्ती बरी एकाची पूण हे समाधान ना म्हणटा देखून मोगाच्यान आमकां पळया थोडे फावटी आमी पास्कांच्या फेस्ता वेळार आनी पास्कांच्या फेस्ताच्या हप्त्यारी मिसाची वाचपां आमची क्रिस्ती जिणी कळलेंगी म्हूण सांगतात आमी क्रिस्तांव जेजू समाधानाचो पुनर्जीवन जाल्ल्या त्या पुनर्जीवन जाल्लो प्रकाश आमचेर फंगयतना तो पुनर्जीवन जाल्लो जो क्रिस्ताचो मोग ती वाचपां पासारतात आनी क्रिस्तांवांनी तो मोग आमी दाखयचे म्हणटात जेजू पुनर्जीवन जाल्लो ताका इतल्यांनी दुख येयलें इतल्यान ताका शीत सांडून गेलें इगो शांती तुमकां मोग तुमकां म्हणून जेजू तांकां मातली बांदून तांकां दिता जेजू मोग दाखयता तांकां शांती दिता जेजू तांकां व्हरतो संतोश दिता काळी संतोशान उमाळटा तांकां बक्षिता तांची क्रिस्ती जिणी कलिगी म्हूण दाखयता तांकां आनी तांची क्रिस्ती जिणी आमची कलिगी म्हूण आमकां ज्यो वाचपाक सांगतात क्रिस्ती जिणी कितें गे म्हणून देखून हांवें बायबलांत 3 संती मस्त फेमस आसता बायबलांत पयलें बायबलांत म्हाका नंबर 1 पॅसेज एक पॅसेज काडल्या एक वाचप काडल्यार तें अती फामाद खंयचें गेम पळयल्या इश्टा देखून अती फामाद म्हूण सांगल्यार पयलें जेजून शिकयल्लें मागणें आमच्या बापा सायबाचें मागणें म्हणटा आमी लॉर्ड्स प्रेयर म्हणटा तें आमच्या बापा म्हणलें मागणें दुसरें खालें म्हणून सांगल्यार म्हाका नंबर 1 फेमस सेकेंड फेमस सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना पासपो सरो आसा थंय सोमी म्हाका सोलोन व्हरता नितळ उदका सरशीन सोमी म्हाका पियोंक दिता कोलें बरें कंथारां तें किर्तन 20 आनी 3 म्हाका चड मोगाचें आनी तें मस्त फामाद म्हणटात बायबलाचें बरयनार म्हणटा तशेंच ताणें एक फामाद जावन आसा व्हेरी फेमस पॅसेज म्हळ्यार कोरिंथीन बरयलें पयलें पत्र अध्याय 13 भारी फेमस 1 to 3 4 to 7 भारी फेमस भारी फेमिलियर आमकां गोत कळीत तसलें कोणी ना मोग म्हळ्यार कितें गी म्हूण मोग जावन आसा कालें गी म्हूण देखून आमच्या बापा मागण्या उपरांत किर्तन 20 आनी 3 उपरांत चड फामाद चड नावाडीक चड वापरची पॅसेज जावन आसा हर एक टायमार ती वापरची एक पॅसेज बायबलाचो एक वाचप जावन आसा तें फर्स्ट कोरिंथीन सान पावलान कोरिंथीकारांक बरयलें पत्रांत 13 अध्याय 1 to 3 आनी 4 to 7 म्हणसर 1 to 7 म्हण येता भारी फामाद तें देखून कोरिंथीकारांक बरयलें पयलें पत्रांत 13 अध्यायांत तो अशें बरयता हांव मनशांच्या आनी देवाच्या दुतांच्या बसांनी उलोवन तरी म्हजे थंय मोग ना तर जाल्यार हांव एक आवाज करची वाटली आवाज करची गडा 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 टावन 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 करची आवाज करची वाटली मात म्हणटा जर तर म्हजे सगळें आसा जो आंजाणी उलोवची भास आसा प्रवाद करचें देणें आसा आंजाणी उलोवचें आनी मनशान उलोवचें आंजाणी उलोवची कली भास म्हणची त्या कोली महिमेची भास कितें आंजाणी उलोवची भास ती डिवायन ठांग ती भासांनी उलोवची थोडे हांवें पळयलां एक मागण्याचे मनीस पोट्टांत ती मागण्या करता ला करता आनी ती व्हडली पावरफूल गी मनीस ती थळी भासांचें देण्यान तिका आसा
वय धदाळा जर तर तेवली बसो आंजांची बास्ती आसोन देवाक समजोवची देवा आराधन करची देवाक उल्लासूंची ती आंजांची बास आसोन म्हजे थंय काळजांत देवाचो मोग येरांचो मोग नासल्यार येरांचो मोग जाता म्हज्या काळजान मोग ना ती आवाज करची वाटली म्हजी जीब म्हजें तोंड आवाज करची वाटली बळा 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 आवाज करची वाटली म्हणटा आंजांची बास न्ही ती म्हजें जिवीत एक वाटली आवाज करचें नॉयझी गॉंग म्हणटा आय एम ए नॉयझी गॉंग हांव आवाज करचें म्हूण सांगता दुसरो श्लोक तांचो 13 दुसरो पयल्या कुरिंथ्यान 13 दुसरो कितल्याक हजारांक आनी कितल्या जुबलेवांक आनी थोडे मरना की येंत हांवें पळयलें एकल्याच्या मानेस्त मनशांच्या तांचो कुटुंबाचो एकलो कोणी फादरा बालो ताणी यंत काडलें हाच्या विशयान तो सरमन दिलो म्हाका जाप लग्नाक आनी जुबलेवांक आनी म्हाका जुबलेवांक करचें हें वासाप मरनाचें म्हूण सगळें पदरां बेकार म्हाका पळयतालें पूण म्हाकाय अजाप जालें पळयतना त्या पदरा म्हणून सांगली रीत तरणाटो पदराब जाल्यार ताणें सांगली रीत म्हाका मस्त लायक जाली वय देखून दुसरो श्लोक सांगता म्हाका प्रभात करचें देणें म्हजे लागीं आसोनी आनी म्हाका गुपित्त संगती निगूढ संगती गुपित्त कोणा कळनाच्यो संगती ती जाणवाय कोणाकच कळनाच्यो म्हाका सांगूं जाता तें जाणवाय म्हाका आसल्यार आनी एका कडचो पर्वत आनी कडेन वचून पोड मुसलो मावंटन मुवींग फेथ मावंटन मुवींग म्हळ्यार पर्वत उबार व्हरचो उखोवन एकडे तावन एका काण उडोवचो पर्वत एकडे तावन एका व्हरचो तसलो बावडत तसलो विश्वास तली फातयेनी म्हाका तसलो बावडत म्हाका आसल्यार तरी म्हज्या काळजान म्हज्यो मोग ना म्हज्या जिणेन मोग ना हांव हेरांक मोग दाखयना जायत जाल्यार हांव कांयच न्ही कांयच उपकारापणांतली वस्त कांयच उपकारापणांतली म्हणटा दुसऱ्या श्लोकांत मागीर तिसरो श्लोक आमी फर्स्ट कोरिंथियन चॅप्टर 13 उलयता 13 अध्याय फर्स्ट कोरिंथियन चॅप्टर 13 वर्स तरी सांगता आनी सर म्हजें आस्त बोधीक म्हजे थंय आसली सगळी आस्त म्हजे लागीं आसलें भांगार म्हजे लागीं आसले वस्तू म्हजे लागीं वाचां TV कंप्युटर सगळी आनी लॅपटॉप कॅमेरा मोबायल सगळी हांवें विकून म्हाका कांयच नाका म्हूण विकून हांवें दुबळ्यांक वांटून दिवन दुबळ्यांचें बरेंपण हांवें पळयल्यार आनी म्हजी कूड उज्यांत लासोंक बावडताच्या उबेन भरून जेजूच्या मग म्हजी कूड सान लोरे साबरी करकोलच्या सान लोरे साबरी ती उज्यांत लासोंक हेरां बसोत लासूंक हांवें दिल्यार ती वाण दिल्यार पूण म्हज्या काळजांत जर तर जेजूचो मोग ना हेरांचो मोग ना तर हें सगळें खंयच्याच उपकारा पडनासलें म्हणटा उज्यांत लासूंक दिल्यार हांव ओपून दिल्यार म्हजी कूड हांवें ओपून दिल्यार म्हजें थंय मोग नात जाल्यार हें कांयच म्हाका उपकारा पडना म्हणटा कांयच उपकारा पडनासलें म्हणटा देखून लव इज पेशंट म्हणटा तो मोग सोंसणीक म्हणटा तो मोग सोंसणीक लव इज कायंड म्हणटा दयाळ लव इज पेशंट लव इज कायंड मोग सोंसणीक मोग दयाळ मोग मोसोर करिना मोग मोसोर करिना म्हणटा मोग आपलीच बाडाई उलयना मोग अहंकार दाखयना अहंकारान बरना मोग मर्यादेविने चलना मोग सोंत आदाय सोदिना मोग रागार जायना मोग अपकार मोतींत दवरिना उपकार केल्ल्यांक आपकार मोतीन दवरचो करिना म्हजेंच आदाय म्हजेंच बरेंपण कोणाच्या घराक गेलो तांचें बरेंपण पळोवच्या खातीर म्हजेंच बरेंपण हांवें पळयलें म्हजेंच बरेंपण म्हण ना मोग करिना जर तर तांचो मोग आसा जाल्यार तांच्या घरा वचून पॉलिसी करा म्हण तांकां चिरकोण घाल म्हजो आदाय हांव पळयना तांकां चिरकोण घालें आनी एकल्या सैरीक करतना तांकां कितें कजें म्हजो आदाय पळयना आनी एकल्या सैरीक करतना म्हाका कमिशन दिया 60,000 दिया 60,000 दिया म्हजें कमिशन पळयना ते चेडूं बरें चिरको बरें सैरीक करता तांणी दिल्लें काडयता देखून म्हजो सोंत आदाय पळयना गेल्ल्या कडेन पॉलिसी करची आनी ताच्या खातीर घराणेचें आनी हें करचें करिना बरें केल्ल्यांक उपकार केल्ल्यांक हांव केदारचो आपकार म्हज्या काळजान दवरिना मोग दवरिना मोग कोणाक अन्याय पळोवन संतोश पावना तांच्या घरा कोणें अन्याय केलो तांचे आस्त कोणेक भितर गेली बरें जालें म्हूण हांव संतोश पावना अन्याय केल्ल्या थंय संतोश पावना मोग अन्याय सोंसून संतोश पावना बगार सत जिखिल्लें पळोवन हांव संतोश दुस्मान जाल्यार जावं दी तांचे आडे ताणें आस्त भितर गेली कोर्टान दी केस बीन जाली हांव संतोश पावता हांव संतोश म्हजो दुस्मान जाल्यार हांव संतोश पावता मोग सगळें सोंसून व्हरता सगळें सत मानता सगळें देवान शिकयलें खालें पळयत ताका सत मानता मोग आसल्यार समोरचीचो मोग आसलो जाल्यार वांजेलाचो मोग आसलो जाल्यार देवाचे उतार कितें सांगता मानून घेता सगळें बरों आसता देवान कितें बसयलां तें बरों आसता आनी सगळें सांबाळून व्हरता मोग सराना तो शास्त्रीक बाळटा भावार्थ बरोसो मोग ही तीन मात्र ती सस्ताच्या सस्ता बाळटात मोग बाळटा बरोसो बाळटा
बाळटा बाळटा पूण हांचे तिनांत मदें ह्या तिनां मदें मोग अती श्रेश्ठ मोग उरतो मोग श्रेश्ठ जावन आसा म्हूण तो मोग काळजान ना ताच्या म्हज्या न्हवऱ्याच्या म्हूण बायल म्हणटा एकाडे आनी एकली सांगता म्हज्या न्हवऱ्याच्या काळजान सक्कडी दिता तो सक्कडी तालेंतान बरो मनीस तो मोग ताच्या काळजांत ना म्हणटा. आनी तशेंच एकलो म्हणटा म्हजें बायल सगळें जेवण सगळें गरनितळ सक्कडी कुटुंबां हाडून पळयतात म्हजो मोग ताच्या काळजान ना म्हणटा. देखून सक्कडी दिवन व्यर्थ मोग दिनातल्यार तुज्या भुरग्यांक तुवें सक्कडी दिलें तुजो मोग तुजो टायम दिवना जाल्यार व्यर्थ. तुज्या आवय बापायक प्रायवंतांक तुवें सक्कडी केलें कामाचें जण केलें सक्कडी दिलें पूण ताका तुज्या काळजांत मोग दिवना देखून तें व्यर्थ दिल्लें पर व्यर्थ. मोगाचें न्हू आदी मागांत हांव न्हू एक चिंता केलें म्हळ्यार मनशा कुळाक तें कितें वॉट इज मनशा कुळा तें कसलें रॉंग जालें मनशा कुळा तें कसलें सूख घडली मनशा कुळाक कसली सूख जाली वॉट वेंट रॉंग विथ द ह्युमन रेस म्हणून एक चिंता आदी मागांत हांव द रॉंग विथ द ह्युमन रेस वॉट इज रॉंग विथ द ह्युमन रेस मनशा कुळा तें सूख जालें कितें म्हळ्यार एक पातकेची न्ही ही सूख दीस वेंट रॉंग. आमी सगळे समाधान सूख समाधान मोग मायपा सगळें म्हणून आमची फातकी जिणी खारान देखून फातकाच्या नासातावन फातकाच्या सत्तेतावन फातकाच्या नासातावन वेगळें जिवीत जिवोवचें कशें हें फाताक सोडून हें फाताकांत हांवें नाच जायनातले बरी ह्या फातकांतान हांवें म्हजी जिणी उगडायनातले बरी ह्या फातकांतान म्हजी ही जिणी पिड्ड्यार जायनातले बरी जिवंक जाता गे कशें तें जिवोवचें म्हणून एक बरी जिणी जिवोवचें म्हूण जाप दिता आमी तूं एक बरी जिणी जिये म्हणून. हांगा समस्या म्हळ्यार बरी जिणी जिवोवचो समस्या म्हळ्यार फाताक म्हळ्यार फकत एक रुली पाळच्यो म्हूण थोड्यो रुली पाळल्यार हांव फाताक करिना म्हूण. फाताक म्हळ्यार फाताक करनासतना रावचें म्हळ्यार फाताक नातली जिणी म्हळ्यार रुली पाळल्यार जाल्यो ब्रेकींग द रुल्स करिनातलें जालें. देखून फातकांतलें जिवीत फाताक नातलें जिवीत म्हळ्यार फाताक म्हळ्यार ओन्ली ब्रेकींग द रुल्स म्हणून न्ही या लॉ ब्रेकर जायनासतना रावचें न्ही लॉ ब्रेकर जालो जाल्यार फातकी म्हणून न्ही. हांगा थोड्यो रुली म्हळ्यार संजेचें मागणें कर सकाळींचें मागणें कर आयतारचें मिसा वच आनी असल्यो तसल्यो रुली पाळ करले म्हळ्यार रुली केल्ल्यान आमी क्रिस्तांव जायना ते खाली रुली पाळल्यान आमी ते तितली मात क्रिस्तांव जिणी न्ही. देखून खरी क्रिस्तांव जिणी जिये फातकाच्यो समस्यो नाका म्हणटा खरी क्रिस्तांव जिणी जिये म्हळ्यार रुली मात पाळच्यार मात्र आमची खरी क्रिस्तांव जिणी जायना. तुवें रुली पाळल्यार ह्या फातकांच्या मुठींत हांव तूं भायर आयलाय म्हणलें लेख न्ही तूं रुली पाळटाय सकाळीं इल्ली मागणी म्हणटाय सांजेर इल्ली म्हणटाय त्यो रुली पाळल्या बरी पाळटाय म्हणटाय त्यो रुली पाळल्या बरी तुवें जाता गे जायना. क्रिस्तांव जिणी खाली एक रुली पाळल्यान आटापूंक ना. क्रिस्ती जिवीत रुली पाळल्यांत चड आटापूंक ना चड ना. देखून स्वनितीवंतपण जिवीत न्हय हांव रुली पाळ्ळो केलो हांव नितीवंत न्ही स्वनितीवंताय न्ही स्वनितीवंतपाचें न्ही. क्रिस्ती जिवीत तें मोगा जिवीत देखून कळ्ळें क्रिस्ती जिवीत म्हळ्यार कालें ह्या फातकांतान मेकळें जाल्लें जिवीत म्हळ्यार तें मोगा जिवीत मोगान हांवें जिवचें लायफ ऑफ लव तें आत्मीकपणी परिवर्तन जालें आत्मीक रितीन भितरल्यान परिवर्तन जालें बायलें सड्ड न्ही बायलेंक तें करचें तें करचें भितरलें परिवर्तन जाल्लें जिवान आत्मीकपणी परिवर्तन जाल्लें सायकोलॉजीकपणी परिवर्तन जाल्लें जिवन म्हजी सायकोलॉजी म्हळ्यार म्हजो राग म्हजी बेजाराय म्हजो मोसोर म्हजें हट्ट म्हजें सस्पिशियसनेस म्हजो दुबाव हें पुरा परिवर्तन जालें हें बदलिलां हांवें. आतां जेदूतय आयलां हाका सायकोलॉजी म्हणटा आमी दुबाव तें राग हें पुरा मोसोर आनी भिरांत सस्पिशियसनेस हें पुरा बदल्लें जिवीत सायकोलॉजी पुरा बदल्लें जिवीत हें अंतरीक भितरलें बदल्लें. मागीर सोशियोलॉजी म्हळ्यार संबंदान हेराची संबंद म्हजें स्टेटस म्हजें स्टेटस आनी म्हजें दौलत हेरां लागीं संबंद हें बदल्लें जिवीत. हांवें म्हज्या हेरांच्या संबंदांत म्हजें दृश्टीकोण बदल्लां म्हजें आंतरीक दिश बदल्ल्या हें जिणी जावन आसा. देखून हें जिवीत असलें जिवीत आसलें तें हें वसाप सांगता म्हळ्यार तसलें जिवीत पळय आमचें बदल्लें जिवीत तें आयचें वसाप सांगता बदल्लां जिवीत म्हणून ताची लक्षणां कसलीं हें क्रिस्ती जिवीचें हें कोरिंथीकारांक पयल्या कोरिंथीकारांक बरयलें पयलें पत्र 13वा अध्याय 1 ते
ती 7 मुसोर ते सांगता ह्या क्रिस्ती जिविताचें लक्षण कळलें भितर आंतरीकपणी बदललें या आत्मीकपणी बदललें हे सायकोलॉजीपणान बदललें सोशलपणी बदललें जिवीत कशें लेंगी म्हूण ताची लक्षणां सांगता ताचें लक्षणां हे आयचे वासाप आमी काडलां नियाळ करूं कितल्याक हजारांच्या दिसा हे वाचतात भोव बरें जुबलेमां वाचतात भोव बरें मोरनाक आतां वाचतात भोव बरें ताची लक्षणां कसली ही वासाप सांगता तेलें जिवीत तें उत्तीम जिवीत स्पिरितान भरलें जिवीत आत्मीक जिविताचें लक्षण केलें तें हें वासाप सांगता देखून तसलें जिवीत हांवें घडचुनचें कल्टिवेट करचें म्हणजे तें म्हूण हें वासाप उत्तर दिता हें वासाप कोरिंथीकारांक बरयलें 13वा अध्याय 1-7 आमी काजार आनी जुबलेवाणी आनी स्पेशल खरें वोकेजन स्पेशल कार्यांनी स्पेशल वोकेशन्स हे वाचले आमी पळयता हे एक विशेश वासाप नाना गरजांक हे वापरतात नाना गरजांकय वापर केल्यो नाना तरेच्या थोडे वटेन खाजर मठवांत ह्या करार कार्याक हे वासाप काडटात भोव बरें हांवें मस्त करारांक वासाप काडलां हें एक विशेश वासाप नाना गरजांक आमी वाचता हें एक भारी सोबीत वासाप वंडरफूल एमेझींग रिडींग एमेझींग पॅसेज ह्या वाचपाचो नीज परिणाम कितें तें कळीत ना जाल्यार हें वाचप कितें सांगता तें कळीत ना जाल्यार हे चॅप्टर 13 कळीत ना जाल्यार तें आमचें हें वाचप आसून ताचो परिणाम आमचेर पडना ह्या 13 चॅप्टरा पयलें ह्या 13 चॅप्टरांत खोले हे बरयलां ह्या मोगा विशयान कंतीक ही कसली कंतीक ही कंतिकाचो अर्थ आमकां कळचे जाल्यार आमी ह्या 13 चॅप्टरा पयलें 12 चॅप्टर अध्याय आसात ह्या 13 अध्यायां पयलें 12 अध्याय आसात 12 पयले आसात 3 मागीर आसात अध्याय आसात हे वाचपाचें एका काणयेचो वांटो हे पार्ट ऑफ ए बीग स्टोरी व्हडली काणी तो सगळें कोरिंथीकारांक बरयलें पत्र एका अध्याय तावन निमाण्या अध्याय 15 अध्याय भितर एक कंतीक तें एक कंती सोबीत देखून कोरिंथीकारा शारांत हांव तो खालें करता म्हळ्यार सांपावली हे बरयताना हें वाचप कित्याक बरयलें म्हळ्यार त्या लोकांच्या तकलेर तो एक बॉम्ब घाल्ल्या बरी घालता तो एक बॉम्ब उडयता म्हळ्यार तांकां हे विशेश मॅसेज करता तो तांकां रेब्यूक सांगता सत्राय सांगता तांकां इल्ली ताकीद करा अशें करा ताकीद दिता तांकां ताकीद दिता एक तांकां सत्राय दिता तांकां चॅलेंज करता तो ह्या पत्रांत इतलें बरोवन तांकां चॅलेंज करता हांवें मागण्याच्या आनी हांवें मनशांच्या आनी आंद्यांच्या भाशेन उलयत पूण मोग नासल्यार तें व्यर्थ म्हणटा आंद्यांच्या भाशेन हांवें उलयत हांवें मनशाच्या भाशेन उलयत आंद्यांच्या भाशेन उलयत पूण मोग नासल्यार तें व्यर्थ म्हणटा तो कितें सांगता तें कळनासल्यार हें फळादीक जाय हें वासाप फळादीक जायना कळनासल्यार हें कळा जें आमकां काल्याक तो अशें म्हणटा म्हणून आंद्यांच्या भाशेन कित्याक उलयता म्हणून हें वासाप एक तो बॉम्ब घाल्ल्या बरी तांचेर घालता तें आमकां कळना जाय जाल्यार तें आमकां ताचो अर्थ दिना जाल्यार ताचो फळ आमकां मेळना सांपावल सांगता रागान तो सांगता दुखान सांगता बेजारायन सांगता एका तरेच्या रागान म्हणल्यार आत्मीक राग तो ताका सांगता तो ताचें एटेन्शन त्या लोकांचें कोरिंथाच्या लोकांचें एटेन्शन वचच्या खातीर हे तो सांगता हाच्या फाटल्यान कसली अर्थ तांदूळ आठापण आसा तो त्या बॉम्ब शेल म्हणल्यार तांकां घालता 3 तरांच्या लोकांक तें कशें लागू जाता म्हणलें तो सांगता तें सांगता देखून कोरिंथकारांत पयल्या पत्रांत कोरिंथ जावन आसा 4 मैलांचें शहर 4 मैलांचें शहर 4 मैलांचें येणें गेल्या 4 मैलां येणें गेल्या 4 मैल उडोवन पूण हायली डेन्सली पॉप्युलेटेड वय देखून आतां सिटी भितर म्हणयत कोडयाळ 4 किलोमिटरची सिटी म्हूण येत आनी मस्त घरां आसलीं तें आनी थंय जावन आसली हे ग्रीस देशाच्या मद्यांत आसलें ग्रीसाच्या मद्यांत ग्रीसांतल्यान उत्तर वचचें जाल्यार ग्रीसाच्या दक्षिणांतल्यान येवचें जाल्यार ह्या शारा फाटल्यान वचलें हें कमर्शियल म्हळ्यार आमचें बॉम्बे काय नॉर्थ इंडियाक आनी सावथ इंडियाक जे बॉम्बे आतां आमी खंय वचचें जाल्यार पयलीं आतां कोडयाळ एअरपोर्ट जाला पयलीं खंय वचचें जाल्यार आमी बॉम्बे वचचें जालें या आमी बोटीर खंय गल्फा वचचें जाल्यार पयलीं कुवेट येताना बोटीर येताले बॉम्बे वचून बोटीर बसचें कोडयाळ नासलें बोटी कोडयाळ टावन नासलें बॉम्बे वचचें जालें एरोप्लेनवर वचचें जाल्यार
आणि हांगा थावन आमी ट्रेनार खंय वचत जाल्यार बंबय वचून गुजरात की बंबय वचून आता हांवें त्याच्यानंतर खंय दुसराड वचचें जाल्यार बंबय वचचें पडटा. बंबय सगळी बंबय सेंटर मदें घात्ता आसा, नॉर्थ इंडिया की सावथ इंडिया. तशेंच हें कोरिंत ग्रीसाच्या मदेंत आसलें. देखून खलें पार्सेलान धाडचें जाल्यार कार्गो धाडचें जाल्यार कोरिंता वचचें जालें. कोरिंतांतल्यान थोड्यो शिप कोरिंता येवन फाटीं येताल्यो. कोरिंतांतलो लोड जावन आनीक आयथेन्साक एफेजसाक आनी परत येताल्यो. कोरिंत मेन आसलें. देखून फिलिपी आनी परत वयर आसलीं. कोरिंतांत वयर वचो जेन्ना तांणी हांगा कोरिंत कमर्शियल सेंटर, मस्त लोक लागीं 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 घरां, हें 4 किलोमिटर मात्र वायड आसलें म्हणटात. हेविली पॉप्युलेटेड कमर्शियल व्यापारिस्त वेपाराचें केंद्र. कितलो खामाक लोक येतालो. हांगा येतालो लोक जिवान करूंक आनी जिवान बांदूंक येतालो, जिवान बांदूंक. आनी देखून थंय तांचें खालें पळयतालें म्हळ्यार ते हांगा येताले तांकां जाय जाल्लें दुडू जमोवंक. आतांचे पळय आमी पनामा कॅनाल म्हणटा तें आसल्या बरी. वय देखून ते 146 BCंत 146 BCंत ते रोमा घराणी संपूर्ण नाश करून सोडलें. कोरिंत शहर संपूर्ण नाश करून सोडलें. कित्याक म्हळ्यार कोरिंत शहर रोमा घरा विरोध उपराटलें. रोमाच्या वडल्यान सैन आयलें. कोरिंत शहर संपूर्ण नाश केलें 146 BCंत. मगच्यान कोरिंत शहर तांणी नेलासामांक म्हळ्यार धूळ करून सोडलें. सगळें एकती घर सोडून सगळें सर्वनाश करून सोडलें रोमा घरांनी. ग्रीसा वचून कोरिंता वचून तें नाश करून सोडलें. 100 वर्सां कोणीय थंय जिवनात. थंय कोणीच ना. घरांच नातल्या भुरग्यां सर्वनाश करून सोडलें. ताच्या मागीर सिजरान तें परत्यान बांदून हाडलें. 100 वर्सां नंतर तें परत बांदून हाडलें. आनी तें कांयच नातिल्ल्या कडेन कोरिंत भारी एक व्हडलें शहर जावन वाडोवन आयलें. आमी एक 30 वर्सां पयलें बेंगळूर आसल्यान 30 आनी 5 वर्सां पयलें बेंगळूर आयल्या. कितें दितलें आसलें. आतां भुवनेश्वर नगर म्हणटात थंय आनी पुरा पयलीं गुड्या आसले. आमी गुड्यार वचून तेन्नातल्यान वचून त्या अर्द्या म्हणसर वचून येताले. आतां पळयात तें जालां खंय व्हडलें. देखून ते 100 वर्सां पयलें कांय नासले कडेन सिजरान तें परतून बांदून हाडलें. आतां लोक थंय वेपारा खातीर पयशे खर्चा खातीर आयला आनी डेन्सली कल्टिवेटेड. नो एका जातीचो लोक न्ही. लोकल म्हणले नंतर लोकल कोणी नासले. पयले भायल्या गांवांत तेन्ना सेटल जाल्ले. भायल्या थावन आयिल्ले आनी 10 गांवचो लोक थंय रावल्लो. भारी तरेन वाडलें. डेन्सली पॉप्युलेटेड मल्टी एथनीक म्हणटा आमी. नाना तराचो भासांचो जाती कास्ट संस्कृतीचो लोक थंय रावलो. चरित्र सांगतात लोक थंय आयले दुडू करूंक सक्सेस जोडूंक म्हणून. आतां हांगा हांव थोडे कुवेट आमी येता, गल्फा येता, भायर येता. आतां गल्फांत कोणी थंय एक 10-40 वर्सां रावल्या उपरांत थंय कुटुंबा कडेन रावले कोणी नात. येतात पयशे करतात, घर बांदतात आनी फाटीं येतात. ते सक्सेस जोडूंक लायफांत वैरेजे म्हणून सक्सेस जोडूंक थोडे येतात. पयशे जोडटात, भुरगे शिकपायतात आनी फाटीं येतात. वचून काम करून येतात. रिटायर जाल्या उपरांत फाटीं येतात. थंय रावूंक न्ही. देखून ते म्हणटा थंय येतलो लोक पयशे करूंक, दुडू करूंक, लायफ करूंक म्हणून. जनसंदांनी बरोवलो लोक एकामेका थंय इतलो लोक आसलो की एकामेकाक दामून धरून ताचे आपूण कशें वयर जावचें म्हणून एकामेकाक ग्रासूचो लोक. डॉग ईट डॉग म्हणटा आमी. डॉग इट्स डॉग म्हणून तसलें. डॉग इट्स डॉग म्हणून आमी इंग्लिशान म्हणटा. म्हळ्यार एकामेकाक तुजें बरेंपण पळोवन तुका कांय ना, बरें आपणाचो फायदो पळोवन तुका लोटून घालून कशें म्हूण तुजें तें पारूंक पळोवचें. सक्सेस ओरिएंटेड पीपल तांचे. आनी एक म्हळ्यार दीस सिटी इज ऑब्सेस्ड वीथ सेक्स ऑब्सेस्ड सिटी म्हणटात. लैंगीकपणी तें कठीण आसलें. ऑब्सेशन म्हळ्यार कठीण ओडणी लैंगिकाची ती आसली म्हणून हे चरित्रकार उलयतात. त्या काळात त्या संवसारांत सगळ्या गांवांत रुली मान गौरव आसलो. हांगा एक हें घालें म्हळ्यार लोकां थंय हे लैंगीकपणी तो एका तरेची कठीण ओडणी तांकां आसलो. लोक संवसार त्या गांवांत तो सगळे ते शहरांत एक लैंगीकपणी व्हरता ते सांपावल घडये सांगता पळय. हल्या पथकांत म्हूण सांगता पळय. देखून त्या थंय तितलें आसलें. देखून थंय येवचें कारण एकच म्हळ्यार सक्सेसफूल जावंक. ताका कोरिंथियनायझ म्हणटात. कोरिंथियनायझींग म्हणटात. कोरिंथियनायझींग म्हळ्यार तूं आतां तो शब्द वापरतात. कोण जर तर तूं पयशा फाटल्यान पडलाय, पयशे जोडूंक म्हळ्यार सक्साचे उलयतना इंग्लिशान ते शब्द कोरिंथियनायझींग. यू आर कोरिंथियनायझींग. कोरिंथियनायझर म्हणटात तशें म्हणटात. म्हळ्यार तूं ताच्या फाटल्यान पडलाय, पयशा फाटल्यान पडलाय. आतां कोरिंथियनायझर म्हणून नांव आसा.
तूं घालून करक पळयताय तुजे फायनान्स ते बांदूंक तेंचो पळयताय एक म्हणून कांय थंय खाली एक नैतीक मोलां थंय नासली मॉरल्स सतुलचें प्रामाणीकपणी वैऱ्योचें कशें करचें तें कांय नासलें ओट्टूक पयशे करचें नैतीक अनैतीक समा या ना समा तूं कर रुली पाळ पळयना ओट्टू पयशे कर तसलें जें आसलें थंय देखून कोरिंथ्याक सर्वथाक एक अप्रोडायट कोरिंथ गांवांत पेंटेंत एका बोदले वयले बोदे व्हडलो गुडो आसलो आतां आमच्या पेंटेंत हांगा थोडे गुडे आसात ल्हान ल्हान गुडे आसात हिल्स म्हणटा आमी देखून आप्रोडाती म्हणल्यार एक टॅम्पल आसलें तें त्या टॅम्पलांत 1000 कालवंतां म्हळ्यार प्रॉस्टिट्यूट म्हणटा आमी आनी ती आसली ती रात जाली सांज जाली म्हणटाना ती पर्वतांत सकयल पेंटे देंवन येताली पयशे जोडूंक पयशे करूंक येताली आनी सकाळीं सांजचे पंद्यार उठून ती वयर येताली गुड्याक सोडून येताली 1000 आसली म्हणून चरित्रेघरांत सांगतात पयशे करून ती सकयल येताली तितले म्हळ्यार कितले लैंगीकपणी तें शहर तितली ओडणी आसली थंय लोक येतालो थंय तशें देखून लोकां लागीं दुडू आसलो आनी अशी आसली म्हणून देखून सांपावलो कित्याक बरयता म्हण आतां आमकां कळटा लैंगीक वाचोवणी आसल्याना तांकां त्या लैंगीकपणा विशयान देव सांपावलो ते मांजराचे विरोध कित्याक घडये सांगता म्हणून तांचें बॅकग्रावंड हें असलीं मनशां असल्या पातकालीं बरोल्लीं पयशांची आशा नासलीं असलीं राग आसली मोसोर आसलीं सोंसणीकाय नासलीं आनी पूण थंय पयशे करूंक गेलो हायली टॅलंटेड लोक तो आतां आमी पळयता आमचे हायली टॅलंटेड पयशे जोडूंक भायल्या गांवांत येता लंडन येतात आनी हायली टॅलंटेड देणी आसली पयशे करूंक बरीं कामां सोदून ती भायल्या गांव येतात बरो सांबाळ जोडण्यान येतात तशें त्या कालार तशेंच आसलें बरी टॅलंट आसली करीन ती घेताली कित्याक म्हळ्यार तो वेपार जातालो थंय बरो कामां मेळटालीं आनी हायली पॉप्युलेटेड मस्त लोक थंय लोक लागीं घरां लागीं हॉटेलां लागीं बिजनस आनी पुरा देखून लोक खंडपटे कामां मेळटालीं देखून थंय येतालीं आनी थंय आसतना ताच्या मदें हेंय आसलें लोक हायली टॅलंटेड जियेतालो थंय देखून सेक्स ऑब्सेस्ड पीपल ती आसली तांकां रुली आनी तें कांय ती पाळी नासली देखून हांगा लोक जिवीत जियोंक बरें एक जिवीत जियेचें म्हण येता हांगा जिवीत करूंक पयशे करूंक जिवीत करूंक रिच करूंक ग्रेस्त जावंक आनी पयशे करूंक लोक येता सांपावलो कोरिंथेक आयिल्ल्या वेळी तांकां हांगा सांपावलो मागता आनी सांपावलो ताका सांपावलो सांगता ताका आमच्या सांपावलाक देव सोमी सांगता पावला तुवें एफेजांत पवित्र सभा केली तुवें रोमांत पवित्र सभा केली आतां तुका एका जाग्यार धाडटा थंय फातकी लोक आसा बॅड सिटीक धाडटा हांव बॅड सिटी एक वायटान बरोल्ल्या एका नागराक एका शाराक तुका धाडटा थंय तुवें पवित्र सभा बांदिचें म्हूण सांगता धर्मदूताच्या कृत्यांत अध्याय 18 श्लोक 9 ते अर्थ जायचे जाल्यार हें बॅकग्रावंड पळयचें खंयची ती सिटी म्हळ्यार कोरिंथ देव सोमी ताका सांगता हांव तुका धाडटा थंय वचचें ती वांजेल तुवें प्रगट करचें वांजेलाक तांची जिणी बदलूंक जाता म्हूण सांपावलो शर्मेता पडना ताका कळटाले कोरिंथान कलो लोक आनी कलो फातकी थंय कसो वांजेल दिवन ना सोमी सांगता वांजेल तांची जिणी बदलिता तुवें वचचें ती पवित्र सभा करचें म्हणून बांदिचें म्हणून आनी सांपावलो येता सुवार्ता दिता पवित्र सभा बांदता हांव तुका कन्वर्ट जाल्ली परिवर्तन जाल्ली लोक तुका दिता पवित्र सभा दिता तुवें बांदून हाडचें म्हणून देखून कोरिंथेकारां बरयल्ल्या पत्रांत 6व्या अध्यायान बरयता तुमी प्रद्वार करतेल्या न्हू म्हणून बरयता ह्या 6व्या अध्यायान पळय 6वा अध्याय देखून हांवें तुमकां सांगलें ह्या 13 अध्यायांत आमी वाचताना 12 अध्याय पयल्यात मागीर 3 अध्याय मागीर आतां म्हणून तें पुरो वचल्यार मात वो मोगा विशयान आमकां कळटा कितें गी म्हणल्यार कळटा देखून मोगाच्या न्हू तो म्हणटा तुमी प्रद्वार करतेल्या न्हू तुमी बंब्या पुजा करतेल्या न्हू तुमी बंद्या पुजा करनासली तुमी ग्रीडी वरबसान पयशांच्या दुडवाच्या वरबसान भरली तुमी ती चोरपण करतेल्यात आनी एकल्याचे अनितीन पयशे लुटतेल्या न्हू पयशे लुटतेल्या न्हू तुमी पिवंड्या न्हू म्हणटा तुमी पिवण्यान बरोवल्या न्हू तुमी व्याभिचार करतेलो न्हू म्हणटा प्रद्वार करतेलो व्याभिचार करतालो न्हू म्हणटा देखून हें पुरा बॅकग्रावंड पळयता आनी कळटा कित्याक सांपावला तली उतरां म्हणली म्हणून ह्यो कोदळो बॉम्ब तांचेर गॅलॅबरी करता तशें आसल्यान न्हू आतां पवित्र जाल्यात तुमी
तो इगर्जे भितर सांगता लोक बदलाला पूण खंय थावन आयल्यात तुमी तशें करना आल्यात आतां तें पुरा सांडून हांगा आयल्यात म्हणटा आतां तुमी आतां तुमी क्रिस्तांव जाल्यात तशें देखून तुमी ब्रिलियंट म्हणटा तो तुमी ब्रिलियंट टॅलंटांनी भरिल्ले न्हू तुमचे लागीं कलीन टॅलंट आहात ऑर्गनायझींग टॅलंट आनी मागचें टॅलंट प्रेयर करचें टॅलंट सिंगींग करचें टॅलंट हर एक टॅलंटान भरिल्लें तुमी सेरेमॉनीचें देवाचे उतार प्रसार करचें टॅलंट ब्रिलियंट तुमी म्हणटा पूण ते ब्रिलियंट आसतना केदाळ ब्रिलियंट सांगता मेळटात की थंय समस्या बांदून दवरली बुती समस्या आसात देखून थंय समस्या आसले सांपावलो कले समस्या म्हणटा थंय एकवट ना थंय डिविजन हांगा एक वांटो थंय एक वांटे फांटे एकवट ना तें पावलो म्हणटा तुमी इतली तकली आसल्या कडेन हें कित्याक म्हूण पावलो तो रडटा सुरसुरता मागीर तो म्हणटा चॅप्टर 13 दाखयता तो अध्याय 13 दाखयता 1 तावन 3 4 तावन 7 तो म्हणटा लोक कसल्या थंय तांचे थंय दाखयता तांचे तें आसचें प्रॉब्लेमांक कली गेम कठीण प्रॉब्लेमां दाखयता देखून तो म्हणटा नीज मोग नातिल्लें प्रभात करचें सोंसणीकाय नातिल्लें दयाळाय नातिल्लें आपलीच बडाय उलोवचें सोंत आदाय पळोवचें मोग नातिल्लें मोग नासतना सोंत आदाय पळोवचें मोग नासतना मोसोर करचें तुमच्या काळजान मोग ना देखून तुमचें तें सोंसणीकाय ना तुमच्या त्या काळजान मोग ना देखून दयाळाय ना तुमचें तें मोग ना देखून तुमी आपले सोंत बाडाय कोचितात सोंत आदाय पळयतात रागान भरतात आपकार मतीन दवरल्या अन्याय पळोवन संतोश पावतात तुमी तुमच्या शेजाऱ्यांक अन्याय जाल्ल्या वेळार तांचे आस्त गेल्ल्या वेळार नश्ट जाल्ल्या वेळार तुमी संतोश पावतात तुमी अशें जिवन आसल्यात दुडवा फाटल्यान पडल्यात तुमी गिफ्टेड पीपल जाल्यार तुमी पीपल विथ एस्पिरेशन तुमी व्हडचें म्हणून एस्पायर केल्लें तुमी ती टू मेक ए डिफरन्स करूंक आयल्यात हांगा तुमची जिणी बदलून एक मेक ए डिफरन्स इन लायफ करूंक आयल्यात तुमची जिणी बदलून एक रुपांतर करूंक आयल्यात थोडी उलोवचें देणें आसलीं तुमी थोडी उलयतात भासांनी उलयतात थोड्यांक बावार्थान बरोवन हांगा तावन परवत थंय वचून पड म्हळ्यार जाता थोड्यांक विजना परवांक कितें जाता तुवें बिजनस केलेत की जाल्यार कितलो लाभ काडटाय म्हण आतांच सांगचें देणें आसा विजनरीज आसा तांणी लोकांची जिणी बदलून वय तुमी इतली जिणी हेरांची जिणी बदलोवचें तसलें गिफ्ट तुमचे लाग्या हेर पवित्र सभेंत हें ना हलें गिफ्ट आसलो लोक ना म्हणटा तो फिलिपी घरांत जावं दी एफएस घरांत जावं दी कोरिंथिया हांगा थेसोलोनिया घरांत नातली देणी तुमचे लागीं आसात म्हणटा थोड्यांक अजापां करची सकत गिफ्ट देवान दिला म्हणटा देखून अध्याय तो 12 आनी 14 अध्याय 12 आनी 14 तो सांगता अजापा करची पदवी तुमकां आसा म्हणटा तांकां देवाचें उगडापण मेळ्ळां थोड्यांक देवान ताचें उगडापण केलां देवाचें पवित्र उगडापण तांकां पवित्र संगती तांकां देवान उगडापे केल्यात तुमकां पिडेस्तांक गूण करची देणी तुमचे लाग्यात थंय सोडा व्हडली अजापां करतात तुमी अजापां करतात मेल्ल्यांक उठोवचें देण्या बऱ्याक तुमकां आसा म्हणटा ती गिफ्टेड मिराकल्स पीपल म्हणटा तो मिराकल तुमी गिफ्टेड मिराकुलस पीपल म्हणटा पूण 1 तावन 3 पळयता आनी 4 तावन तो म्हणटा लव इज कायंड म्हणटा मोग दयाळ देखून तो नीज मोग तुमचे दयाळाय ना म्हणटा तो गालकडेचे मोग सोंसणीक तो मोग तुमचे ते आसा जे मोग सोंत आदाय पळयना तो मोग तुमचे लागीं ना म्हणटा मोग राग ना ते मोगा ते राग ना मोग रूड न्ही म्हणटा देखून ही लिस्ट ताका खंय थावन मेळ्ळी खंय थावन आयली तो अध्याय 8 तो सांगता दौलत तुमी दौलत दाखयतात म्हळ्यार तुमी दौलत दाखयतात पापटाप म्हळ्यार तुमी दौलतेन प्रायड गर्वान भरल्यान व्हडलें गर्व दाखयतात तुमी म्हणटा अध्याय 10 तो म्हणटा स्वंत आदाय पळोवची तुमी कसली तुमी जी क्रिस्तांव सेवले उपरांत स्वंत आदाय पळोवची मनशां जावन उरोवंक साध्य आसा गे म्हणटा मागीर अध्याय 7 तो सांगता आत्मा तांकां तूं सांपाल सांगता तुमी तो रूड तुमी म्हूण सांगता रूड तुमी इतले रूड वरटू जिवाना म्हणटा वरटू जालें म्हणटा देखून तुमी ट्रबल करतात पयस सभेंत एक ट्रबल आसा म्हणटा कित्याक हांगा तांचे थंय हिलींग पावर आसा मिराकल पावर आसा पूण मोसोर आनी राग हांकार तोय आसा आसोनी तुका
मिराकल करूंक जाता म्हणटा. तुमच्या काळजांत राग, मोसोर, द्वेश आनी स्वंत आदाय पळोवचे सोंतेकाय नातलें जिवीत आसा, पूण तुमी भासांनी उलयतात. अजापां करूंक जाता म्हणटा तो. हें काळीज अजापां करचो पावर हेजे जाल्यार काळज नितळ जायचें म्हणून खोट्या काळजांत ती अजापांचो पावर देव दिल्लो आसता म्हणून. मोगाच्यान तांचे थंय प्रायड आसली. प्रायड म्हळ्यार गर्व, अहंकार आसली. थोडी रुली पाळची, थोडी रुली पाळनातली. प्रायड आसा थंय आमच्या. थोडी रुली पाळटात, प्रायडाचो रुली पाळटात, थोडी प्रायडाचो रुली पाळटा. सांग पावलो ही कठीण ह्या पत्रांत हे कठीण संगती तो बरयता. मस्तू आसली टॅलंटेड लोक क्रिस्तांव जाल्यांत आतां चड दिल्या उपरांत तांचे मदें विदोळी आयल्यात. चड विदळ डिविजन म्हणटा आमी. आनी ती एक डेस्परेट ती सिच्युएशन तांणी आसा केलां. ही टॅलंट हांव वयर तूं वयर म्हणून गर्व आयला फापटाप जाल्यांत. थंय मस्तू लॅप्सस जातात. डिस्प्यूटू चर्चा डिस्प्यूटू ते झगडी चर्चा आनी चड जाल्यात. मोर कॉन्ट्रवर्सी जाल्यात. तो सांगता तुमचें थंय हें पुरो आसा. कित्याक म्हळ्यार तुमचें थंय काळजांत देवाचो मोग ना, येरांचो मोग ना. देखून मोग सोंसणीक, मोग दयाळाय, मोग आपणाचें स्वंत आदाय पळयना. म्हाकाच रिडींग दिजें, म्हाकाच सिंग करचें, हांवें मुखार येचें ना, येरां मुखार वचून दी. देखून ती मोग आसल्या लागीं देखून मोग अशें करिना तशें करिना म्हूण सांगता. कितलें बरें बागी वाचप, कितलें श्रेश्ठ वाचप एका खाजा लग्नाच्या बेसा दिसा. जर तर न्हवऱ्यान चिंतलें जाल्यार म्हजो मोग हांव म्हजो स्वंत आदाय पळयना, हांव सोंसणीक जाता, म्हजो मोग सोंसणीक, म्हजो मोग दयाळ, ताचे कश्ट पळोवन हांव दयाळ जाता म्हणलें जाल्यार चेडवांनी तांणी तशेंच म्हणलें जाल्यार हांव सोंसणीक, हांव दयाळाय, हांव म्हजो आदाय पळयना, म्हज्या कुटुंबाचें मात पळयना, ताच्या कुटुंबाचें ताच्या आवय बापायक पळयता म्हणलें जाल्यार त्या वासाप काडलां. तुमच्या काजारा तें म्हणा, पूण तुमी पाळटात की तुमी अर्थ केलां तें कले वासाप म्हणून. मोग राग करिना, मोग गर्व दाखयना, मोग कालतेंपण दाखयता, मोग सांबाळटा, चलयता, मोग एकवट हाडटा, मोग दोन कुटुंबां एक करता म्हूण चिंतलें जाल्यार देखून ही आमची जिणींत आमची पविसाबात बदलते आसली. आत्मीक देणी आद्यतां आसयेता आमचे तें आत्मीक देणी ओलिंपर अजापां करची देणी अजापांची देणी आसयेता. आत्मीक देणी थोडी आपली गूण करची, अजापां करची देणी आसयता. पूण आमी क्रिस्तांवांची नेस जावन जियेता. आमी क्रिस्तांव न्ही, आमी अजापां करता थोडी, आमी अजापां करता, आमी गूण करता, पिडाक गूण करता आनी आमी मागणें कलें व्हड कामां करूंक शकता. पूण आमी क्रिस्तांव न्हयत जावन आसयेता. आमचें काळीज क्रिस्तांव न्ही. आमी सोत्मो क्रिस्तांव जायनातल्यार आमी व्हडली अजापां करी येता. अजापांक आनी काळजाक तितलो संबंद ना म्हूण कळून येता. देखून भासांनी उलयत, क्रिस्तांव न्ही जायनासतना तुवें भासांनी उलयत, तें देवान आमकां बेसांव थोड्यांक गिफ्ट दिलां तो फाटीं काडिना. देवाच्यो महिमेच्यो संगती तुका येता. तूं काळीज ताचें तें नातल्यार, काळजान खोटेपण भरल्यार देवाचें उगडापण तुका मेळोवंक साध्यता आसा. तुका बावडटान आंगाचो आसलो गुडो वचून आनी कडेन गलयता तरी तुजी आत्मीक जिणी नथींग. तुजी आत्मीक जिणी कांय नासतना पुरो. तूं पिडा गूण करताय, व्हडलो बसयताय, व्हडलो सरमाव दिताय, सकडी करताय, पूण तुज्या काळजांत आत्मीक जिणी झिरो जावंक पुरो, गोळी सुंबे नथींग. देवान दिनी तरी तुका देवान देणी दिल्यांत तरी तुमी भितर क्रिस्तांव न्ही, भायल्यान मात क्रिस्तांव तुमी. हें क्रिस्तांव नातिल्ल्या लागीं ही देणी आसात. तेय गूण करतात, तेय भासांनी उलयतात, तेय अजापां करतात. देव काळजांत नासतना, देवाची कृपा काळजा भितर नासतना ही देणी आसून कितेंय उपकारा पडना. जेजूचो मोग, देवाचो मोग काळजांत नासतना, देवाची कृपा काळजांत, साल्वासांव म्हज्या काळजांत नासतना ही कांय उपकारा पडना. माथ्याच्या वंजालांत 7 अध्याय श्लोक 21 20 आनी 3 21 to 23. मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 21 to 23. जेजू सांगता तुज्या सर आमी तुज्या नांवांत आमी प्रभादान केलां, तुज्या नांवान आमी सैतानाक दोंडयल्यात, वी कास्ट आउट डिमन्स, आनी तुज्या नांवान आमी प्रिचींग केलां, आनी तुज्या नांवान आमी व्हडली अजापां केल्यात म्हणटा. त्या दाडा स्वामी सांगता तुमी कोण, हांव नेना, चला तुमी नश्टान हांगातान म्हणून. हाडे
तांचें कितें म्हळ्यार तांणी जेजूच्या नांवान अजापांक केल्यान, जेजूच्या नांवान प्रवादान केलां, जेजूच्या नांवान सैतान दवल्यात, जेजूच्या नांवान केलां, सैतानाच्या नांवान न्ही म्हणटा तुमी, म्हज्याच नांवान तुमी केलां, पण तुमच्या काळजा भितर म्हजो मोग ना, तुमच्या काळजा भितर तुज्या शेजाऱ्याचो मोग ना, हेरांचो मोग ना. म्हणून पोरण्या तेस्तामेंत आनी एक पळय आमी पोरण्या तेस्तामेंत बालाम तो मस्तू वायट करता आनी मस्तू वायट करूंक तो पळयला. गाणन ग्रंथांत वाचया, बालाम विचारता गाणन ग्रंथांत बुक ऑफ नंबर्सांत आसा. बालाम देव ताका तो फातकी म्हूण कळूनय देव ताका उगडापण दिता, देवाची सतान ताका कळीत करता, प्रवाद करची सकत ताका दिता. बालान प्रवादी करता आनी निमाणें बालान ताची जिणी बदलिता. सॉल आसलो पावल जालो, तो पवित्र सभेक दग दिता. पवित्र सभेक दग दिताना तूं पवित्र सभेक दग दिता, देव ताका नाश करिना, देव ताचे लागीं येता. सावला कित्याक म्हाका कश्ट दिताय म्हणटा. सावल आसलो पावल जावन परिवर्तन जाता, तो पवित्र सभा बांदून हाडटा. जुडासा पळय माथ्यावाच्या वंदेलांत हांवें केदाळे परत एक शेनवार दिलो. जुडासाक माथ्यावाच्या वंदेल 10 अध्याय 1 श्लोक आनी उपरांतले 1 तावन उपरांतले सोमी तांकां धाडटाना तांकां पदवी दिता म्हळ्यार गूण करची पदवी, सैताना दंडोवची पदवी आनी देवाचे राज परगटची पदवी. ह्यो पदव्यो तांकां दिता, ही पदवी तांकां दिता आनी धाडटा. कोण तांकां म्हणा कोणाक? शिसां मदें जुदास एकलो. जुदासा ती पदवी दिली की ती सकत दिली की वय जुदासांनी गूण केले. तांचे सांगता आमी गेले गूण केले म्हणटा जुदासी म्हणलो, जुदासी आसलो तांचे सांगता. जुदासांनी सैताना दोंडयलें, जुदासांनी गूण केले, जुदासांनी बऱ्यो अजापांक केली. ती सैतानाच्या नांवान केली ना जेजूच्या नांवान, सोम्याच्या नांवान तुज्या नांवान आमी केले म्हणाले. ते येवन देवाच्या पदवेन ताणें केलें. तरी ते क्रिस्तांव न्हय आसले, थोडो जुदास क्रिस्तांव न्हय आसलो, काळजांत न्हय आसलो. स्पिरिच्युअल गिफ्ट, मिराकल गिफ्ट सगळी ताच्या लागीं व्हडली अजापाक गेली, सैताना दोंडयले. ती गिफ्ट आसली ताका, देवाची आत्मीक देणी आसली, पूण ताच्या काळजांत जेजूचो मोग नासलो. भितरली जिणी ताणें बदलूं ना, भितरली जिणी ताची तशीच उरली. ती भितरली जिणी आमी बदली जाय, तर काळीज बदली जाय. म्हजी जिणी बदलीचे जाल्यार हांवें मिराकल केल्ल्यांत हांव एक बरो याजाक जालो म्हण न्ही, हांवें व्हडलो सर्मो दिल्ल्यांत हांव व्हडलो याजाक जालो म्हण न्ही, हांवें व्हडलें प्रभादान केल्ल्यांत गाय गूण केली, बरें कावन्सिलींग करून व्हडले गाय गूण केले, पिडा गूण केली, मरणाचेर दाक्तेरान मरता म्हणल्या कडेन हांवें तांकां बरें केलें. भुरगींक खंय शिकनातल्या कडेन मेडिकल सीट मेळ्ळी, 580 एकल्यान काडल्यात पोर, 580. एक वर्साचें फाट जालें तर केन्ना बोस शीक म्हण ताका टायम टेबल 580 मेरिटान फर्स्ट सीट ताणें आशिल्ल्या कॉलेजीन ताका मेळ्ळ्या. 580 कोडयाळांत एका दुर्बळ भुरग्याक मेडिकल सीट पोर मेळ्ळी ताका. देखून हांवें कावन्सिलींग थांत व्हडलें पण न्ही, म्हजें काळीज बदलल्यार हांव एक बरो याजाक. तूं बायलेक भुरग्यांक जायते भांगर, जायते पयशे, व्हडलें घर बांदून जाय जाल्यार सगळें दिलें. तूं व्हडलो पती न्ही, तूं घरचो व्हडलो बापूय न्ही, तूं व्हडलो येजमानी न्ही. तुज्या काळीज परिवर्तन जाल्ल्या वेळार जेजूच्या मोगांत पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरिल्ल्या वेळार त्या दाळा ताका काळीज बदलाचें. देवा पवित्र आत्म्याची देणी जाल्यार तुज्या काळीज बदलाचें. तो पवित्र आत्म्याचें देणें मोग, पवित्र आत्म्याचें देणें दुसऱ्यान देणें संतोश, पवित्र आत्म्याचें तिसऱ्यान देणें शांती समाधान घरांत, पवित्र आत्म्याचें चवथ्यान देणें सोंसणीकाय, पवित्र आत्म्याचें पांचवेन देणें दायळाय, खणवाळाय, वय बळेंपण आनी स्वादामान, विश्वास. तें भितरली जिणी बदलिता, तें तुका सर्गाराज सत्ताचें जिवीत दिता, तें राज तुजें कुटाम नांदन करता. तुवें घोवाक बरें बरें रांदून वाडटाय, घर नितळ वाडटाय आनी तुका इतलें टॅलंटेड बायल, तूं टॅलंटेड लेडी, तूं व्हडलें म्हण दाखयताय, वय सगळेंतल्यान तुका बरें म्हणटात. जर तूं तुज्या काळजांत पवित्र आत्म्याची देणी नात, तुजें काळीज बदलो ना, देवा जागो ना, तर तुजें सगळी देणी व्यर्थ. तुवें ते रोसाच्या माटवांत आनी गरोक लाग तुवें केली व्हडली मागणी, आनी खाजाराच्या माटवांत तुवें केली व्हडली मागणी, पोंडा कडेन तुवें केली व्हडली मागणी, तुवें गुरकार जावन घाणी जावन तें पुरा व्यर्थ, ताका मोल ना. तें बायलें मात्र. जर तर ताका अर्थ दिचें जाल्यार तुज्या काळजांत पवित्र आत्म्याची देणी आसाचें, तुजें काळीज परिवर्तन दिचें, तुज्या काळजांत मोग आसाचें म्हूण सांत पौल सांगता कोरिंथीकारांक. देखून आमी आज परतून वाचया कोरिंथीकारांक 1 अध्याय 13 श्लोक 1 तावन 7 म्हणसर आज परतून ध्यान करया. देखून काळीज मोलादीक मोतीं करता, काळीज मोती, देवाचो मोग म्हजें काळीज भांगार करता, म्हजें काळीज मोतीं करता.
देवाचो मोग तो काळजांत आल्या म्हज्या जिणी भांगार जाता. देवाची आत्मीक जिणी एकल्याक देवान काळीज दिनातल्यार काळजांत देवाक जागो दिनातल्यार तो व्हडलोली अजापां करता. काळजांत देव ना, देव तुजी कृपा ना, पूण तो व्हडलोली अजापां करता, गूण करता, व्हडलोले चर्मां सांगता, लोकांक पिसो बनयता. पूण ताच्या काळजांत मोग नासल्या जाल्यार तो करूंक शकता तो. पूण पवित्र आत्म्याची देणी काळजांत दिल्या जाल्यार नीज क्रिस्तांव जिणी ती न्ही. नीज क्रिस्तांव जिणी काळजांत पवित्र आत्म्याची फळां. तें पवित्र आत्म्याचें फळ मोग. पयलो मोग. तो मोसोर करिना, तो राग करिना, तो सोंसणीक तो आपणाची बाडाय बरेंपण पळयना, आपणाची बाडाय कोचिना, हेरांक दुखयना, अन्याय जाल्ल्या कडेन संतोश पावना, सत जाल्ल्या कडेन संतोश पावता. देवाक आमच्या काळजांत जागो दितना ही देणी आमच्या काळजांत भरतात. त्या दाडा म्हजी क्रिस्तांव जिणी नांदण जाता. ही जिणी येवंक सांत पावल सांगता, ह्या जिणेक तुमी वावरचे म्हणटा. काळीज देवाक दिया म्हण सांगता. आत्मीक देणी दिवन तुका शांती, संतोश, समाधान, सोंसणीकाय हें हाड म्हणून तो सांगता. देखून एका घरांत बापायच्या काळजांत व्हडलोलीं अजापां करची, गूण करची, व्हडलीं घराबांचे सत्य सांगता. ही आत्मीक देणी म्हण सांगल्यार देवाक स्थान दिल्लें देणी. मोग, मैपास आनी बरेंपण, संतोश, सोंसणीकाय, विश्वास ही देणी आसलीं जाल्यार तें कुटाम वर्तें कुटाम. ती जिणी वर्ती जिणी, महान जिणी ती. देखून लव इज मोर दॅन मिरेकल्स. Love is more than miracles. Amen.